सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजो तारोक कोणाक म्हूण हांव भियेतलों? सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो कोणाक म्हूण हांव कामतलों? म्हाका गिरासूंक सोदता ते म्हजे दुस्मान आपुणूच आपटून पडटले. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस हांव उडयतां. तुकाय देव कृपा दिवं. आनी मागीर म्हाका सेवकार मिसा बलिदान वांटो घेवपाक मिसाचें इंतेसां तशें आमची जवणेकल्याचें इंतेसां आसतलें. जावं कोणी तांचे पासत मागोंक लायला वो जावं आपलो वाडदीस समरमता आपलो लग्नाचो दीस समरमता वो आमची मोगाची जी मरून गेल्या तांचो आमी उगडास करता. तांकां सगल्यांक देवाच्या हातान भेटोवन हें बलिदान सुरू करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मोगाच्या आबा भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास करता की आमचो बावाट आमी दीत धरून पोरगोट करूंक जाय वो तो प्रकाशीत जावंक जाय. पूण खुबशे फावटी जेन्ना आमचेर असोकताय येता वो त्रास येता तेन्ना आमी आमचो बावाट सारको दाखोवन दिना वो आमी आमचो बावाट हेरां वस्तूंचेर दवरता आनी ताच्या लागून आमी देवा कडसून पयस वेता. तर ह्या वेळार देवाची काकूट आनी भोगसणी आमच्या पासत मागोवन घेवया. आमी सगळीं म्हणुया. सोरपदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बेगीन सदां सांकवार मरे सगल्या रितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, बरें तें सगलें तुजें थावन उपजवता. तुज्या मनान सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमच्या मनान घाल आनी तुज्या आदारान तें पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वयलें वाचप. त्या दिसांनी गांवांत पावस ना जावन थोड्या दिसांनी तो व्हाळ सुकलो तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर एलिजाच्या कानार सादलें. उठ आनी सिदोनाच्या जारेफात शारांत वच आनी थंय राव. हांवें थंयसरले एके विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां. म्हणटच तो सिदोनाक वचूंक
भायर सरलो. तो शाराच्या दारवंट्याशी पावलो तेन्ना तो एक बायल जो एकठांय करताली ताणें तिका म्हणलें, एका आयदनान घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दी. ती उदक हाडून वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हणलें, जाता जाल्यार म्हाका एक उंड्याचो कुडकोय हाड. तिणें जबाब दिलो, सर्वेस्परा, जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना. दोनांत मूठभर पीठ आसा आनी बाटलेंत तेल, इल्लें तेल. हेंच घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो इल्लो जोळो एकठांय करतां. तें खावन आमी मरतल्यो. एलिजान म्हणलें, भियेनाका, तुवें सांगलाय तशें कर, पूण पयलो म्हाका इल्लो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर, कित्याक सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें उलयता. आख्खे पृथ्वीचेर सर्वेस्परान पावस धाडी पर्यंत दोनांत पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाची पाटली रिती उरची ना. ती बायल गेली आनी एलिजान सांगलेलें तशें तिणें केलें. तो ती आनी तिजो पूत जेवली. एलिजा उदेशी सांगलोलें तशें दोनांत पीठ उणें जावंक ना, ना म्हूण बाटलेंतूय तेल सोंपूंक ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. म्हणया, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. हांव उलो मारतां त्या वेळार म्हाका जाप दी. नितीच्या देवा, आकांताकसून तूं म्हाका सोडय. काकलूत कोर, म्हजे मागणें आयक. केन्ना पर्यंत मनशानो तुमची काळजांत दारून उरतली? केन्ना पर्यंत पोलक्या वस्तूंचो तुमी मोग करूंक रावतल्यान आनी लोकटा फाटल्यान धांवतल्यांत? जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. हें मात जाणो जायत, आपूण मोग करता ताजे खातीर सर्वेस्पर विस्मितां करता. हांवें ताका उलो मारल्यार पुरो, तो म्हाका आयकता. ताजी भिरांत दवरतात, पातोक करूंक नाकात. समाधान नियाळ करून तुमची रात काडात. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. जायतीं जाणां म्हणटात, कोण आमकां सूख दीत. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. घोवाचे कोणे आनी सोऱ्याचे कळशे एरांगेर भरलोले आसात, पूण तांच्या वोन व्हड संतोश भरलाय तुवें म्हज्या काळजांत. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. तुमचो उजवाड मनशा मुखार पोरजोलून दी. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवंक स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सगळी वाखाणूंक पावूं.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मातिवा परमणे शुभोत्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, तुमी पृथ्वीचें मीठ, पूण मिठाची खारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जायत? तें भायर उडोवंक आनी पांयां तोळा मोस्तूंक जाय, आनी कित्याकूच तें उपकारो ना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराचे माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरोना. पायली पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच दियो पेटयना. घरान आसत्या सगल्यांक ताचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कोन्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाकांचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पळजोवचो. सोम्याचें शुभोत्तमान. वाकानी तुका क्रिस्तव. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास करता की आमचो भावाट कठीण परिस्थितीन आमी पळजोडूंक जाय. एकदां अशें एक वादळ जाल्लें आनी सगळींच लायटी बीन गेल्ल्यो, आनी त्या वेळार एक जाणटे अस्तोरीन आपल्या घरान एक वात पेटयली आनी जनेलाचेर दवरली, आनी सगल्याकूच काळोख आसलो. तरी इल्लीशी वात जी तिणें पेटयली तो भोंवतणी उजवाड दिवंक सुरू करता. आनी शेजाऱ्यांनी पळोवन तिवूय तिच्या घरा गेले आनी आपली वाती पेटोवन तेणी त्यो आपल्या घरा मुखार ओ जनेलाचेर दवरल्यो. अशें करून सगल्याकूच उजवाड जालो हे वाती वरवीं. अशें न्हय की तिणें वात दवरली म्हणून आनी दुसरो कोण घेवंक गेलो उजवाड, तिजो उजवाड उणो जालो ना, दुसऱ्यांकूय उजवाड फावो जालो. आमी पळयता पयले वाचपान कशे भाशेन ही विधवा बायल भावाट आनी विस्वास दवरता. जी उतरां एलिजान तिका सांगलें, पयलें जें कितें करता तें म्हाका हाडून दी, उंडो म्हाका हाडून दी, आनी मागीर तुमचें पासत कोर आनी खा. हो भावाट आनी विस्वास दवरलो आनी तिजें जिवीत उजवाड आयलें. तशेंच शुभोत्तमानान जेजू आमकां उगडास करता, तुमी जावन आसा पृथ्वीचें मीठ, तशेंच संवसाराचो उजवाड. आमकां जण एकल्याक जेजून आपलो उजवाड दिलोलो आसा आनी आमकां उजवाडाची भुरगीं केलोलीं आसा. तो आयज आमकां आमंत्रण दिता, जो उजवाड आमकां दिलोलो आसा तो हेरांक दिवंक जाय. जेन्ना आमी उजवाड हेरांक वांट्टा, आमचो उजवाड उणो जायना, आमचो उजवाड फकत वाडटा, म्हणल्यार आमचें जिवीत फलादीक जाता. तर मागुया हे मिसा बलिदानान जी दानां देवान आमचेर भेटयलेलीं आसा, जे तालेंत ताणें आमकां दिलोलें आसा, ही सगळीं आमी देवाक महिमा हाडूंक वाखाणणी हाडूंक वावरूंक, आनी तशेंच करता आसतना हे संवसारान जियेता आसतना हेरांकूय आमच्या उतरांनी आमच्या कोन्यांनी देवाशी ओडून हाडूंक वावरूंक. आमेन. गीत घेवया पेज 41 C30 रुपे भांगार मागिनाय C30.
म्हजे भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा आमचे भोक्तीचे सेवेचे तुजी दयाल दीस घाल. अशें आमी तुका भेटयता ती दानां तूं मानूंक घे आनी आमचो प्रिती मोग वाडय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्व काळयेन सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखली आमकां समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपले बापाशी स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून सर्व दुतां आनी सांता भक्तां सांगाती तुजे मुमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पो देव, स्वर्ग आनी संसार भल्या तुज्या वैभवान. होसाना उंच सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना उंच. सर्वेस्परा खरोस तूं पवित सगल्या पवितपणाची जोर. देखून दोआ परी तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही दानां पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोस मरून सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या सिसांक दिलो. म्हणून हो तुमी समेस केयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. ती अचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या सिसांक दिली. म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवी आनी सासनीक कराचें रगत, पातकाचें भोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो गोठ देखून सर्वेस्परा सोमिया जेजूच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमचे भाग्यवन बापा, फिलीप नेरियन सिमेव आमचे गोंयली बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतले बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बरवांशान अंतरून गेल्ल्या ते सगळे आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर. आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे मुखामोळ प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमार समेस्ताची काकूत कर म्हूण आमी मागता.
अशें भाग्यवंत अंकवार मरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत झुजे तिचो पोती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यार सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाकाणूंक आनी मुयमा गावंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगातान ताचे थंय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवंदाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेल पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवासका आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान ओतरेकतले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पवित्र सभेच्या बावताचे दीस घाल जे कशें पळमे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड नको चांचणी दिवपाक सांबाळून. गीत घेवया D41 तुजे भायर म्हज्या देवा. D41 पेज नंबर 17. तुजे भायर मोच्या देवा शांती ना मोच्या आत्म्या. तूं एकलोच म्हाका राखताय, तूं एकलोच आदार दिताय. तूं एकलोच म्हाका राखताय, तूं एकलोच आदार मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू आमच्या काळजान आयलोलो आसा. आमी आमचे दोळे बंद करून ताका रेगून रावया, ताका दिनवासुया. आयच्या दिसा पासत आमकां ताणें हो उजवाड दिलोलो आसा. हो उजवाड आमी दुसऱ्यांक दिवंक आयच्या दिसा आमच्या उतरांनी आमच्या कोन्यांनी आमकां आदार मेळूं. पूण हो उजवाड पयले सुवातेर आमच्या जिवितान अनुभवूंक
आमी ताचो आदार मागुया, कित्याक जेजूचो उजवाड सदांच आसा आमचे थंय. पूण आमचे अशोकत्या लागून, आमचे पातका लागून आमी हे उजवाडांसान पयस गेलोली आसा. हो उजवाड आमकां फावो जाल्लो आसा. तोच उजवाड आमी आमच्या उतरांनी कोन्यांनी पोलजोडूंक जाय. होच आदार आनी कृपा आमकां मेळो म्हूण मागुया. देव म्हटल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोवें आनी देव तांचे सोवें जियेता. प्रार्थुया. सोदवेस्परा, तुजे पेकोवणेन दिवपी कोरणे वरवीं आमचे वांकडे वाटेंतली आमकां दोळालपणान निवार आनी नीट वाटेन आमकां चलोवंक व्हर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. आनी सोद पवित्र देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयांत क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुमकां सगल्यांक देव बरें करून हे मिसाबुल्ल्यान वांटो घेतले खातीर. संत आंतोनीचे मागणे आमी बरोबर म्हणुया. नोमान तुका सांत आंतोन, तूं फोल निर्मळायेचें आनी अनोद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटेकायेच्या आनी मोगाच्या बोदव्या आनी कुशल बरीत जातां इतले देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण. दिवन भोग कलतेपण, काकूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा परमाशान आनी कालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कोर म्हूण ह्या किरकोळ पातक्या पासत जो एका आकांताचे वेळार तुजे लागीं मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या, जो तुजे केलोले इतले पार्टी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एक कोणती सांपडलेल्या आदाराक तूं वळखताय तितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागता. अशें जावं. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज येवंक, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोचे ताय आसा उसऱ्या मदें दुसरो देव आनी सदेवचो पूत जेजू. भागवेंते मेरा देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. विमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. गीत घेवया 243 U25 सांत आंतोनी भोगता. आमी तिसरो श्लोक गायतल्या. सोडा
Test. All Peoples of the Universe, page 11, AA 17, AA 17, page 11.